हय दामी ना ना सकाळचं मातशें बिजी आसलो न्हू तेका लागून दामी तू भाकरी कितू खातलो हय ना सकाळी फोन करून पावोंक ना दामी तू भाकरी कितू खातलो हय 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 बरें ओके चल बाय एक म्हण करून भाकरी जात म्हळ्यार भूक लागल्या लैला ओ लैला भूक लागल्या लैला ओ लैला ना बरें जालें ना खाता मग तुझो कितलो वशेलो हें बरें ना पोटा बुकेर कांतराय बरी केसो म्हण कांतर म्हणून भूक लागल्या म्हाका अहोंक रावता तुका पोटा गुळ मानिलो पोटा बुकेर शी फोनूय करपा बेजार येता आनी ते पोटा बुकीच्यान कोणाक उलोवपा थंय पोटा बुके सांगलां 5 भाकरी हाडून सांगले 5 भाकरी आनी भाजी करपा लायल्या इतलो हॅप्पी सारकें पोटा बुकेर जायना 5 तो 10 दिवं हांव पण आसूं भायली त्रास दिवप बरो न्हू 5च खातो 5 वयर खावपा ना खंय पावल काय आगो जाल्या गो भाजी भाकरी बेगीन गो मातशें येयलें हांव जावं सायबा अशें आतां इतले हातला 5 भाकऱ्यो कितें ओय इंगे कितें जालें तू काय सांगलो रे 5 भाकरी ते म्हळ्यार कितें गो तुवें म्हाका एवढो फोनाचेर उलयत ते दोन एश कोन दाखयलो न्हू रे आवय माय तुवें दाखयलो म्हणून हांवें तेच को फोन आला मागीर 5 हाडून आमी इबाड जावपा नाक म्हूण तुगे मागीर थापसान कोण खातलो खा ते 5 बोटां ओय लॉल मान दिसो न्यो तू काय सांगले म्हाका 5 भाकरी जाय म्हूण आनी हें कितें गो तुवें कितकोन दाखयलो सांगलो ओय म्हळ्यार मागीर फोनाचेर उलोवपा दवरूंक जाय आनी सारकी तें सांगूंक जाय एश कोन म्हणून त्री एश कोन हाडा हेजे आत पोट भोगता मगेलें एक एक पोट घाल आनी हा बस तैसा करू मग निवडा भगवान है कहाँ रे तू तुम्ही आनी कितें चयताय जालो व्हिडिओ काबार बंद कराय